A19 मिसाची बॅट सुरू जाता पान 9 A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता आम्ही सगळी दोयार जाऊया आमचो यादी भितर चोरता आम्ही सगळी योगार दिवया आमचो यादी भितर चोरता आम्ही सगळी योगार दिवया Calvary nosotros amitador vanogia sorrigemo novatoro amicemo raidizauia sorrigemo novatoro amicemo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू प्रितीच्या भाव भयणीनो या मिसाच्या बलिदानान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी रुदोल्फ आक्वाविवा आणि ताच्या सांगाती रक्त साक्षी आमचे गोंयचे सभेचे मारतीर तांचे विणवणेन आमचेर दर एकल्यांचेर तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हे पवित्र गोठ फावो ते पोरी समोरमूक आमची पातकां ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया. सर पदवेदार देवाक आणि आनी तुमकां तुमकां भाव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागियोन सदांचांक वारंवारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिसा काकुतो क्रिसा काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मागण्यांक संतोष बरीत फळ मेळोय अशें रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती बागियोंत रोग साक्षांक कोश्टान मरणाच्या वर्सान वरस भोगतीन उगडास करता ती आमी ताच्या बावडताच्या तिरासणाचे देखीन चलूंक आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित आनी आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनां. आमेन.
वाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोरान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकान बुडोय नाका. सर्वेस्पोरान सांगलोले पोरमोणे हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे फावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्राटीस नदीशी वच आनी थंय एका खोडपाच्या खोणकुलान तो लिपय. सर्वेस्पोरान सांगलोले पोरमोणे हांव गेलो आनी युफ्राटीस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसांनी उपरांत सर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्राटीस नदी सोरशी वच. उठ आनी युफ्राटीस नदी सोरशी हांवें वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटाक रुमाल घे. म्हणटच हांव युफ्राटीस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटाक रुमाल सोडून हांवें तो लिपयलोलो त्या जाग्या काडलो. त्या रुमालाच्यो वाद्र्यो जाल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पोराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसाल्याच्या गोरवांच्यो वाद्र्यो कोत्तलो. म्हजीं उतरां आयकूचे सुवातेर ही नोश्ट पोरजा आपल्या दारूण काळजान चलता. पोरक्या देवाचो पाटलाव करून तांची सेवा कोत्ता आनी तांकां बोसता, तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला पोरी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटाक रुमाल मनशाक चिटकून उरता, तशेंच जुदाचें आख्खें गोराणें म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिलें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे पोरी ती म्हजी पोरजा, म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक जावन पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. सगळीं म्हणया, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्या त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्पोरान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या झाडान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पुरो घाली. जबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोळ तुमकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर ताचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवप्याची संसत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोलीं असलीं भुरगीं तीं. जबाब, तुमकां जल्म दिता त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदावत तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून पोरजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदावत पेटयतलों.
निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चडयतलो. बाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तूं आतां विसरताय. सगळी उबी रावया. सगळीं उबी रावया. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाड भुरगीं केली. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. माथेवा पोरमणे शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून दुसरी एक वोपार तांकां घाली. सांसवाच्या बिया सारकें सोर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांहून ल्हान, पूण वाडटोच सगळ्या झाड्या पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता. आनी वाऱ्यावेलें सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमठें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वोपाऱ्यांनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वोपारी बगर तो तांचे कडेन उलोय नासलो. वोपारांनी उलयतलो, संवसार रचलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवेदान बाकीत करून सांगलेलें तें खरें जालें. सोम्याचें शुवर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जायत्यो वोपारी आमी आयकतात. काल आयताराच्या शुवर्तमानान 3 वोपारी आमी आयकल्यो आनीक आयज 200 सुपुल्ल्यो वोपारी जेजू आमचे मुखार दवरता. आनी ह्या वोपाऱ्या वरवीं सोर्गीचो गूट तो आमकां उक्तो करता. ह्यो वोपाऱ्यो खूब साद्यो पूण भावार्थान आनी गुठान भरलेल्यो. आपले सोडवणेचो गूट तो ह्या वोपाऱ्या वरवीं आमकां फावो करता. जो मनीस खालतो रावता, उक्तें मन दवरता, त्या मनशाक ह्यो वोपाऱ्यो सोंपेपणी समजतल्यो. पूण जो मनीस आपल्याकूच बुद्धिवंत समजता, तो मनीस ह्या वोपाऱ्यांचो अर्थ समजूंक पावचो ना. कित्याक म्हण? कित्याक हो मनीस आपलेच जाणविकायेन भरलेलो मनीस. Those of us who consider ourselves learned and wise, that I know everything, that I am qualified, हांव शिंकलोलो, बरी पदवी हांवें जोडल्या, बरो वावर हांव कोत्ता, गोरवान भरल्यार देवाचो गूट, देवाची समजणी आमकां केन्नाच फावो जावची ना. आनी आयच्या वोपाऱ्या वरवीं, खास तरेन सांसवाच्या बियाच्या वोपारे वरवीं जेजू सांगता, आमकां सांगोंक सोदता की सोर्गीच्या राजाची सुरवात सोंपेपणी, खालतेपणी
दिसोना ते परी सुरू जाता, पूण ताचो परिणाम शेवटाक सगल्याक सांगता, सगल्यांक दिसता. आयज खास तरेन जेजूच्याच जिवितार आमी नदर मारुया. लेट अस टेक अ क्लोजर लूक एट दी अर्थली लायफ ऑफ जीजस. जेजूच्या संवसारी जिवितार आमी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता की खालतेपणी तो जल्माक आयलो, खालतेपणी ह्या संवसारान तो भितर सरलो. इतलो खालतेपणी की जेन्ना ताचो जुल्म जावपाचो वेळ आयलो तेन्ना ताच्या आवय बापायक कोणेच जागो दिवंक ना, कित्याक ती खूब खालती मनशां आसलीं. कोणाकूच खबर आसूंक ना हो देवाचो पूत, हो मेसियास म्हणून. कोणेच तांकां जागो दिवंक ना आनी गोरवाच्या गोठ्यान ताका जल्म घेवचो पडलो. तितलेंच न्हय, सुपुल्लो आसलो तेन्ना धुमाडो ताच्या आवय बापायक सोंसचो पडलो आनी हाकाच लागून ती इजिप्टाक पयस पडून गेली. नाजारेत पोर्तुदोस खालतीपणी एक थेव्याच्या रुपान ताणें आपलें जिवीत सारलें. सुमार 30 वर्सां आपल्या गांवांत, नाजारेत गांवांत कोणेच ताचेर नदर मारूंक ना, कोणेच ताका देवाचो पूत म्हूण वळखून घेवंक ना. आनी शेवटाक खुर्सार ताका खिडायलो. एक किरमिदोर कसो, एक गुन्यांवकारी कसो ताका खुर्सार खिडायलो. आख्खें आपलें जिवीत स्वता खातीर तो जियेलो, पूण खालतीपणी जियेलो. आनी हाकाच लागून ह्या ल्हानवीक मनशाक जेजून देवान वयर उबारलो. इतलेंच न्हय, देवान आमकां सांगलेलें आसा, जे जे जाग्यार हें नांव तुमी घेतलीं, जेजूचें नांव आमी घेतलें, थंयसर सगल्यांक सोडवण मेवतली. जरी तर आमी जेजूचेंच नांव घेतल्यार, आमकां भावार्थान तें घेतल्यार आमकां सोडवण मेवतली. ह्या खालत्या मनशाक देवान उबारलो, वयर काडलो. हेच परी आमचो धर्माचो गूट. क्रिस्ती धर्मूय हेच तरेन वाडलो. पूण आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आमचेच भितर चवकशी करूंक जाय. हें सांसवाचें बी म्हणल्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर दर एका दिसाक आमच्या काळजान कोण ना कोण वोंबता. मिसाच्या बलिदानान वा आमच्याच वाचपांतल्यान हें बी देव आमच्या काळजांनी वोंबता. ओगेपणी हे बियाक पाडां सुणटात. इट इज कॅचिंग रूट्स. पूण तें वाडोवंक जाय जाल्यार मागण्यांतल्यान, देवाचें उतर वाचून, तशेंच मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन भावार्थान आमी वाडूंक जाय. आनी जेन्ना आमी भावार्थान वाडटात तेन्ना ह्या देवाच्या उतराचो परिणाम आमचें जिवीत बदलता. आनीक ताचो परिणाम इतलो की तें सगल्याक शिंपडता, फळादीक जाता. आमच्या उतरांतल्यान तशेंच आमच्या करण्यांतल्यान सगल्यांक तें दिसून येतलें. तर आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, मागुया की जें बी सांसवाचें बी, देवाचें उतर आमच्या काळजान कोणें ना कोणें ओपलां, देवान ओपलां, तें फळादीक जावंक. आनी तशेंच आमी हें बी दुसऱ्यांच्या काळजांनी, आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमच्या कुटुंबांनी तें ओंपूया. कोणाचेरूच निशेध मारचो न्हय. हो साल्वार जातलो, हाका सोडवण फावो जाल्या आनी ताका जावंक ना म्हूण न्हय. आमची जबाबदारी फकत बी वोंपपाची. Our sole responsibility is only to sow the seed, a good word, God's word. Sow it in other people's hearts. It will bear fruit by itself. You are not the gardener. God is the gardener. तो आपणाक जाय तें कोत्तले, आपल्या वेळार तो परिणाम हाडटलो. And let us not condemn anyone. Let us be like God, always sowing the seed. बेठोन एक आमी गायन गावया. सी 40 वेदीचे उंड्या 6 पान 40 C 43 पेज 46.
वेलीचे उड्यासोवे आमची काळजा दोवरता सुगारी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता सुगारी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या तुझ्या गेरोका उर्साचे तुझे बोली जेजू मनशाका रोडना मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. पवित्र बापा भाग्योंत रुडोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती रॉक साक्षांचो उगडास करून आमी हाडटाव ती दानां मानून घे. अशें आमी तुजे सेवकांक तिरो नासतना तुवें नांव उसारूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासूं या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोसलाय. आमचो सोडवणदार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवारिताय जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्ट मरणाचेर जोयत व्हरून ताणें तुजी खुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जोयत वेले आनी पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी समेस्त सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वेस्वर देव स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावी येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी. सर्वेश्वरा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परवीं तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरोन सोंसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो खूब सोम्या तुझे मरण आमी समोर आणि तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन बळभर देखून सर्वेश्वरा सौम्य जेजूच्या मरणाचेर आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेश्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी अशें लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियो आमच्या गोंडली बापांक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून अंतरून गेल्यात ते सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पुती, भाग्यवंत दोरदूता आनी सोरकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवंशान ओत्तरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाताय. कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. पान 69. D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. आमगा ओसो पावनासो. आमचो जेजू जेवण जालो. आमचे उद्रेक तुगे पावलो. ये जेजू बेगीन ये odno tuga Bóg rauda. Ye Jezu begitu ye odno tuga Bóg rauda. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा देवा, रुदोल आक्वाविवा आणि ताच्या संगाती तुझ्या भाग्योंत रॉक्साच्या जिवितान कुर्साचो गूट तुवें ओजापांनी पोरजोड लायलाय. ह्या बलिदानाच्या गोठायेन जेजू क्रिस्ताक विस्वाशीपणी एकवटून रावंक आनी पवित्र सोबींक सगल्यांचे सोडुणे खातीर वावरूंक तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. मीस सोंपलें. देवाचे व्हड उपकार. बांगडे सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोंकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक सगल्या कोट्या आत्म्यांक कोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. जेजू सोमी. F8 पान 89. F8 पेज 89. Bapacie mój myk, orgód kora. Jezusowi. Bapacie mój myk, orgód kora. Jezusowi. Devacie son koresacie. Tori deva korbi toru. Jezun bonai da koelina. Bonai da koelina.
बापाचे मोहिमेन परगट करा जेजूस मी बापाचे मोहिमेन परगट